हेच मोगाचे भावन भयणो आमी बागेंत येनासाच्या जिवितांत आमी पळयता. ताचे जिवितान जेजून हें वोंपलें. वळी तो एक काथलीक फामिलींतलोच, पूण तेन्ना ताच्या जिवितांत तें देवाचें उतर असलें खरें, पूण तो तितलो स्ट्रॉंग आसूंक ना, तितलें तें भायर सरूंक ना. पूण जेन्ना ताचें जिवीत आख्खेंच बदललें, मोगाचें भावन भयणो आज आमी पळयता तो जेजूचेच सेवेक तो लागलो, जेजूचीच आज्ञा पळोवंक तो आशेतालो. आयज आमच्या जिवितांत आमी नदर मारूया आनी पळया आमी देवाच्या उतराक आमच्या काळजांत भितर घेतात काय वो ना तें आमी पळया. घेनात जाल्यार आमी देवा लागीं आनीक लागीं येवंक देवाची कृपा मागूंक गरजेची. देवा लागीं आनीक मुखार येवंक चिटकून रावंक आमी येवंक गरजेचें. आनी देवान जेजून आमकां दिल्लें आसा, आमकां आमच्या जिवितांत साक्रामेंत आसात, आमच्या जिवितांत आमकां देवाचें उतर आहा, पवित्र पुस्तक आसा. आमी हें वाचून नियाळून देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमच्या जिवितांत देवाची येवजण कितें तें आमी पाळोवंक गरजेची. तर देवा लागीं आमी हीच कृपा मागुया, आमच्या जिवितांत ताका आपणावंक, ताका अनुभवूंक आनी होच अणभवलेलो संतोश मोग दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.